आमथाणे डॅम जो आसा पळय न्ही लक्षांत घेयात ही सपोर्टीव डॅम बॅलन्स वॉटर बॅलन्सिंग हें म्हटल्यार कोता येता. तर ताजें काम जें आसा पळय न्ही सादारणशें 30 वर्सां पयलीं 40 वर्सां पयलीं त्या डॅमाची गेट बसयल्ली. ती गेट नादुरुस्त जाली आनी म्हणून बरोबर पयर आमी गेल्या त्या म्हयन्याक तें काम हातीन घेतलें आनी आज तारीख 10 आसा म्हणजे 20 तारखेक म्हटल्यार तें काम पूर्ण जालें. संपूर्ण काम पूर्ण जालें. आनी पयलीं पद्दतीनूच परत आमकां आमथाणे डॅम जो आसा पळय न्ही तो लोकांक उदक सप्लाय करपाक वापरपाक मेळटलो. गेट सारकी जाल्या उपरांत डॅम भरपाची प्रक्रिया सुरू केल्ल्या ती आतां सद्या चालू आसा. सद्याक आतां अर्द डॅम भरिल्लो आसा उदक आसा तातूंत. आतां मुखाल्ली उदक भरपाक जाय पळय न्ही तें मुखाल्ली 8 वर्सां सुरू करता. आमथाणे डॅमाच्या सरभोवती अनेक प्रोजेक्ट करता ब्युटिफिकेशन आनी एक वॉटर फिल्टरिंग प्लांट चालू आसा ट्रिटमेंट प्लांट तो पर्यंत तो कितके तेंच सांगता तुमगेलें हांव तें सादारणशें 26 मार्च पर्यंत तो फूल प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही साळ बॅरेज मागीर पंपींग स्टेशन थंय साळ गांवांत आनी दुसरें पंपींग स्टेशन आमच्या हांगसर आसा खंय आमथाणे डॅमाचें. अशें 2-3 आसा पळय न्ही तें सगळें 26 मार्च म्हटल्यार कंप्लीट जावन चालू जातलें.